ह्या दिसांनी मय मतदारसंघातल्या सगळ्या भागांनी अनियमित लायटीचो पुरवठो येतालो म्हणून हांव कितें कारण जें आसा तें जाणून घेवपाक लागून इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बिचोलेन येयल्लो. हांव आतां एक्चुली ई कडेन 2 दिसांनी परत मिटींग दवरलेली आसा, पण वारंवार ज्यो आमकां फोन कॉल येता, कंप्लेनी येता की लायट ना आनी लायट नासतना कितले वरां नासता तर ती 1 वरां 2 वरां अशी लायटीचो पुरवठो खंडीत आसता. ते जाणून घेवपाक लागून आयज पर्सनली विजीट केली. तर त्या संदर्भात म्हाजे कडेन आतां एई आनी एसी हे दोनूय मेळ्ळे म्हाका आनी जें कारण मेळ्ळां सांगपाचें म्हणजे जें प्रिवेंशन आमी करपाक जाय पावसा पयलीं हें जर प्रिवेंशन जर केलें जाल्यार आमी त्या लायटीचो पुरवठो जो अनियमीत जो आतां जाता तो आमी खंय तरी रोखूंक शकता अशें म्हाजें अंदाजान येयलें. काही डिफिकल्टी ज्यो नॅचरल कॅलॅमिटी जाता, वीज पडटा, झाडां पडटा, त्यामुळे जे जाता ताका जनताय समजूंक शकता की अशें नॅचरल कॅलॅमिटी जाता. पण कांयच नासतना समजा पावस नासतना वारें नासतना अशें लायट ब्रेकडावन जाता, खंडीत वीज पुरवठो जाता. हें जर जावंक जायना जाल्यार आमच्या स्टाफाक थोडीशी आमी एडवायज केला की तुमी प्रॉपर जे मॅनेजमेंट करपाक जाय बिफोर मॉन्सून, जे प्री मॉन्सून कामां करपाक जाय. समजा एखादो जंपर ओपन करून तो परत दर मारपाक जाय जाल्यार ही कामां तेंच्यांनी प्लॅन करचा अशें एक सजेशन तांकां दिल्लें आसा. आनी आमकां आशा आसा की ते आतां ही सजेशनां घेवन फुडें जे काम करपाक जाय प्रिव्हेंटीव मेंटेनन्स हे करतले अशी अपेक्षा. एक नजरेन आयला की हांगासर एक स्टाफाची कमतरता दिसता अशें दिसून येता. दुसरे आहा त्या स्टाफांचे जे कितें मेंटेनन्स करूंक जाय म्हणजे रिगार्डींग तांकां ड्युटी शिफ्ट आनी ते रेगुलर हे गजाली कशें कितें आतां गव्हर्मेंटान आमच्या जो रिक्वायर्ड लायन हेल्पर जे लोअर ग्रेडीचे जे सपोर्टीव स्टाफ जाय तो आतां आमी भरलेलो आसा. म्हणजे लोअर ग्रेड स्टाफ तर कमी ना आमचे कडेन अशें हांव सांगूंक सोदतां. पण युटिलायजेशन ऑफ दी स्टाफ शूड बी डन प्रॉपरली. म्हणजे एखादो जर ऑफिसरान एखाद्या इंजिनियरान तो स्टाफ जर प्रॉपरली युटिलायज केलो जाल्यार खंयच्याच भागाक आमच्या खंयच्या सब स्टेशनाक म्हणा स्टाफ कमी पडोंक जायना. अशा तरेचे आयज स्टाफ आसा, फक्त युटिलायजेशन बरोबर जावपाक जाय, तेचे प्लॅनिंग बरोबर जावपाक जाय. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.